23वा वर्धापन दीस आनी आमी आयज गणेश जयंती साजरी करता। पणजे वाठारांत कुंकळेश्वर मंदिर जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आसा। हांगा जे सरकारी कर्मचारी रावतात किंवा पुलीस क्वॉर्टर्स आसा ते रावतात आनी बाकीचे जे आमचे स्थानीक लोक आसा आमी सगळे मेळून आमची गणेश जयंती साजरी करतात। तशेंच जितकी हांगा ऑफिसां आसा सरकारी कार्यालय आसा त्या कार्यालयाचे कर्मचारी आनी व्हडले ऑफिसर्स सुद्दां आमी गणपतीचें दर्शन घेवपाक येतात। गणेश जयंती हो मोठो उत्सव आसता आमी महाप्रसाद दवरता। जे भावीक आसा म्हणजे गेल्या वर्सा ऑलमोस्ट 2000च्या वयर भाविकांनी महाप्रसादाचो लाभ घेतलो। तसोच ह्या वर्सा आमी 2-2.5 वयर लोकांचो महाप्रसादाचो लाभ घेतलो असो आमकां दिसता। कारण सगळ्यांनी मेळून आमी हो कार्यक्रम करता। इतकेच सकाळच्यान सगळे विधी आसा गणपतीचे ते सुरू जाले। गणेश पुजा आसतले, पाळणा विधी आसतलो आनी आतां महाप्रसाद आरती जाले की महाप्रसाद सुरू। सांजची तशीच आमची पालखी आसा, ह्या वाठारांत ती पालखी फिरता आनी फाल्यां आमी परत सत्तरान महापुजा आसतली। सांजची मी बायलां खातीर दिवजा। सो दर वर्सा जयंती कसो 23वे वर्स आसा गणेश जयंती। ओके। आनी फाल्यां सांस्कृतीक कार्यक्रम बी अशें कितें तुमचे? सांस्कृतीक कार्यक्रम फाल्यां साई दामोदर आरती मंडळ हांगा आरती सादर करतले घुमट आरती आनी दिंडी सातेरी बिर्डेचे सातेरी मंडळ आसा तें दिंडी सादर करतले। ओके। दिंडी आयज आसता काय फाल्यां? रातची कितल्यांक टायमींग आसा? सांजची 7:00। ओके। सो भावीक आनी महाप्रसाद बीन तुमचो आसता हांगा? महाप्रसाद आसा आयज।